नमस्कार. माणका मोते कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव पणजे सावन सुमार 90 किलोमिटर पयस नेतुर्ली ह्या गांवांत पावलां. सांगे मालांतलो हो नेतुर्ली गांव वायल्ड लायफ सँच्युरीक लागून थोडो भोव प्रोटेक्टेड आसा. आनीक ह्या गांवांतल्यानूय जायते तियात्र कलाकार पालकाचेर पोरजोळलेले आसात. आनी आयज हांव खेरीतपणी असल्याच एका कलाकाराक तुमच्या मुखार हाडूंक सोदतां जाणें जायतीं वर्सां आदीं तियात्रांचो जायतो वावर केला. आनीक ताची वळख म्हटल्यार ताणें चडशे गांवांत तियात्र केल्यात आनी कशे पद्दतीन कसल्या त्रासांनी ताणें तियात्र केल्या ते ताच्याच लागीं आमी उलोवन आयकुया. पयले सुवातेर आयचे आमचे गेस्ट फ्रांस्किना फेर्नांडीस आयच्या माणका मोत्या कार्यावळींत तुका माय मोगाचो येवकार. तर फ्रांस्किन बाय, हांव जाणा जावंक सोदतालों, आमच्या लोकां मुखार मांडूंक सोदतालों जो तुवें तियात्रांचो वावर केला, जायत्या वर्सां आदीं तूं पालकाचेर न्हेसलां, तर चडश्यो त्या काळार तूं कसली भुमिका करतालें? हांवें थोडेशी हिरोइनीची भुमिका केल्या, बेश्टी कांतर करपाक काम केलां आनी जायते भासांनी ते भाशेन हांव काम करतालें. पूण जेन्ना तूं पयलेंच पालकार चडलें तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली? हांव तेन्ना 17-18 वर्सांचें आसलें. आनी पयलेंच जेन्ना तुका तियात्रांत हें न्हेसोंक तुका स्फूर्त दिली ती कोणा लागच्यान मेवली? जॅक्सन म्हण एक आमगे सांग्या वयलो तियात्रीस्ट आसलो, तेणें आमगे हिंग नेतुर्ली एक कपेला कडेन तियात्र केल्लो, तितून हांवें काम केल्लें तेजे बरोबर तेगे तियात्रां. तर ह्या तियात्राचो नांवाचो उगडास आसा? नांव म्हाका दिसता तेजें मोग पेल्यात हिंगा बरो तितलो म्हाका उगडास ना, पण मोग पेल्यात हेंच आसतलो. आतां तुजी पिराय कितली जाल्या? आतां म्हाका 57 जाली. 57. तर जेन्ना तूं त्या काळांत हिरोइनीची जी भुमिका करताले, तुमी कितल्यो सुमार रिहर्सल करताली? कितलो तेंप लागतालो तुमकां आमी आमगे प्रॅक्टीस घेवपाक येताले रातीन, पयससान येताले, आमकांय बी मागीर रातीन बी मातशें वयचें पडटालें जायते जाणां बराबर अशें करून, आनी जायते दीस लागताले तियात्रांक. कितले दीस? एक 8 दीस, 10 दीस, 15 दीस? एक थोडे फाटी म्हयनो लागून लागतालो. पूण आमच्या ह्या गांवांत, नेतुर्लीच्या गांवांत चडशे संगीतकार नात. पूण त्या वेळार जी कांतारां तुमी म्हटल्यात ती कांतारां म्हणूंक तुमकां चडसो कोणाचो आदार जालो? हांवें एक कांतार म्हणलें, बेंत म्हण आमकां एक तियात्र शिकोवपा येयल्लो नेतुर्ली, तेजे बराबर एक कांतार म्हणलो हांवें. जायतीं वर्सां जालीं, हें म्हाका दिसता आसतलीं तेन्ना 19 वर्सां बी आसता हांव पिरायेन. पूण म्हाका दिसता त्या काळान जी तुवें कांतारां गायल्यान ताचो थोडो भोव तुका उगडास आसतलो? हा, थोडो. ह्या वेळार आमच्या ऑडियन्सा मुखार एक धाकटेंशें कांतार चारोळी. अरे यो 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 येना तर मातेली तुका, आर येता 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 बाई मारीन काय म्हाका, काजार जाता ओ ना तें सांग फाटीर तुज्या पडटा, अगं काजार नाका काजार तें बाय रुंपा पाडुंपा, म्हाका देखून कित्याक धांवतालोय रे चोरा, बेश्टोच म्हाका वाटेर धरून बांदून हाडीण दोरा, हाच्या फाटल्यान बोन म्हाज्या पोटांत वाजलीं बारा, अगो सोड गो म्हाका वचोन दिगारा. अरे यो 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 येना तर मातेली तुका, आगो येता 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 बाई मारीन काय म्हाका, काजार जाता ओ ना तें सांग फाटीर तुज्या पडटा, अगो काजार नाका काजार तें बाय रुंपा पाडुंपा. खरेंच आतांच तुमी ताचें कांतार आयकलां. 40 वर्सां आदीं ताणें हें कांतार तियात्रांत गायलेलें. आजून पासून ताचो आवाज खरें म्हटल्यार ह्या गांवांत, हो गांव शारा पासून, सावड्डेच्या शारा पासून उणोच 40 आनी 5 किलोमिटर पयस आसा. तितलो तांकां योग मेळोंक ना
जे भाशेन आयज पालकाचेर पडजोळोंक जाय तितलो, कारण त्या वेळार तितलो ट्रान्सपोर्टूय नासलो आनीक जायत्यो अडचणी आसल्यो, फायनान्शियली पयशांचे दुडवांच्या वदान अडचणी आसल्यो, त्या पासत तांकां फावो तितले तियात्र न्हेसोंक मेळोंक नात. तरी आसतना ताच्या आंगांत जायते गूण आसात. आजुनूय ताका उमेद आसा तियात्रान न्हेसपाची. हांव ताच्याच तोंडांतल्यान आयकूंक सोदतां. म्हाका अजून न्हू पयलीं भाशेनूच उमेद आहा. पयलींच्याच म्हाका सारकी उमेद अशी तियात्र तें कांतर म्हणपाची जावं कितेंय करपाची म्हाका अजुनूय उमेद आहा. पूण म्हाका तें कितें जालें, भुरगीं बी ल्हान जालीं, काजू जातकीर मागीर भुरगीं ल्हान आसलीं, भुरग्यां पळोवपाक कोण ना जालो, जायते प्रॉब्लेम जाले तेंगे शिकपा लागोन. मागीर हांव तें सगलें फाटल्यानच उरलें, कितें करूंकूच पावोंक ना. म्हणटरीर भुरग्यां लागोन हांव आनी फुडें सरोंक पावलें ना, ल्हान आसलो तें. पूण आतां चोवपाक गेल्यार मुगे एक व्हडली चेडूं आहा पळय, तेका सारकें हें आहा, कांतरांचो चेड्याकूय आहा भुरग्यांकूय आहा. एकलें चेड मुगे रिवण इगोर्जीन काम करता, तेका जायती अशें करून उमेद आहा कांतरां भितर. म्हज्या भाशेनूच येयलो आहा तेका. विलियमाकूय येयलो आहा तेकाय बी. आनी धाकल्याकूय बी आहा, दोगांय भुरग्यां आहा रिना आनी ऑस्टिनाकूय आहा. पण तितले आहा तांकां म्हज्या भाशेन ताळ बीळ तसो आहा. पूण गांवांत ते भाशेन तितलो तांकां वयर सरोंक चान्स मेळोंक ना. चान्स नासलो न्हू. आमगे हिंग मातशें आमी कुशी अशी पडलीं, फुडें सरपाक मदीं शारां अशें आसलो जाल्यार मातशें फुडें सरता आसलीं. आमगे मातशें चड आमी बॅकवर्ड अशी उरलीं आनी आमगे गांव आमी रावताय ती प्लेस मातशी चड पयस अशी. म्हणटरी कितें करून हें जायना जालें, पार्टिमेस ना जालें तांकां वयर काडपाक. अजाप जावपाची कांयच गरज ना. हो म्हजो जल्माचो गांव आनी ह्याच गांवांत हांव ल्हानांतलो व्हड जालां. तरी आसतना हांवें खंय तरी तोकूस घेतलो आनी गांवच्या भायर पावलो. देखून आयज तुमच्या मुखार ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हाडूंक पावलो. फ्रांस्कीन बाय, आमी फुडें वेता आसतनाच म्हाका दिसता ह्या खिणांत जीं कांतारां तूं गायतालें तांतल्या आनी खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी तुवें लोकां मुखार हाडल्यार अदीक बरें जातलें. आनीक फावटी हांवें मुगे घोवाक घेवन आनी मुगे देर घोवान देर रेमेदियस वळखता तूं, आनी मुगे घोवान हांव तो जाण कातलीन तांकां घेवन हांवें एक तरी म्हणलो. तो म्हणून जाल्यार दाखयता ताणें. सोसूंक म्हज्या नेजो तूं मात्ताय म्हाका लोडो, आती पांयांक तुज्या हांव घालतलो गो खोडो. तुजे लागीं काजार कोन्ना म्हूण मायरे तुजी रोडो. फुडलें कित्याक वयर काडटा गो माई तुजी पांयां पडो. हांव चोल्लीं मायंगेर, हांव चोल्लीं मायंगेर, सोड रे म्हाका. तुजे आनी तुजे मायचें उलवणें म्हाका नाका. वेताय जाल्यार वच तुजेच कुशीन, पोत्तें घरान येवं नाका. चिंत कितें कोत्ताय तें बरें करून मागीर चिंतीर जायनाका. मायंगेर तूं वेताय हांव नोको कितें चिंतूं. दिलेली दोत भांगार चोरा खाली तुवें विकून. हांवें कांय ती खावूंक ना कोबा तुज्या दुयेंसाक लागून. सोज मोलेलें मिस्ता दोत घेवन दुयेंस काडटलोय म्हूण. सोज मोलोलो मिस्ता दोत दिल्या ती घेवन न्हिदोंक उशाक. सोज मोग जाय आसलें सोगली कोबार म्हूण तुज्या दुयेंसाक. चोरान खावून सोगलें काबार केलें आतां कांय ना आताक. आतां निमाणो वचोन येदेरी जाव रे मावडेच्या बेसाक. खंयचोर वेताय भयणी एकाक्यान पोटली मारून. वेता बाबा घारा दुकान घातली काजार करून. बरें करून चिंत भयणी बारीक नियाळ करून. कांकणां फोडी नाका भयणी गो तुजो जीव आसून. खरेंच जेन्ना तियात्रांचो मोग आसता, तियात्रांचो हुस्को आसता, तेन्नाच ह्यो थोड्यो गजाली आपल्या काळजांत उरतात. आनीक खिरीतपणी फ्रांस्किनान ह्यो आपल्या काळजांत दवरल्यात. कारण हीं कांतारां गावप तितलें सोंपें न्हय. ज्यो आदलो जो उगडास आसा तो काळजांत टिकोवन दवरपूय
तितलें सोंपें न्हय, खूब अवघड आसा. तरी आसतना ताणें हो तियात्रांचो जो वावर आसा तो आमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. आमी मातशें फुडें या. फ्रांस्कीन बाय, एक गजाल ह्या वेळार म्हाका आमच्या लोकांक सांगूंक दिसता की एक सोबीत सुंदर चारूय वाटेनी दोंगरांनी न्हेटयलेलो हो आमचो गांव, नेतुर्लें गांव. ह्या गांवांत आमी रावतात. ह्या गांवांत आमकां कसलीच दुकोड चडशी आसना, कारण आमकां उदकाचो जावं कसलोच चडसो प्रश्न आसना. आदीं जायते प्रश्न आसताले, आयज आमकां फावो तितलो ट्रान्सपोर्टूय आसा. आनीक ह्या गांवांतले जे भुरगे जे तुज्या सांगाताक त्या वेळार न्हेसताले, तांचो उगडास तुवें काडीत जाल्यार म्हाका दिसता काळजांत तान तेवूय खुशाल जाताले. आनी आमचे जे आमचे भाव जावं भयणी ज्यो आमच्या गांवांतल्यान आयज दुसऱ्या गांवांनी रावतात, तांकांय ही कार्यावळ पळोवन ती खूब खुशाल जातली. ह्या वेळार तुवें जे तुज्या सांगाताक नाचताले तांचो उगडास काडून. म्हणजे सांग आता ल्हान आसतना तूं लग्न आनी धुमींग लग्न आहा ती त्रेव म्हणपा म्हणल्यार म्हाका तो त्रेवा उगडास ना, तुका आहा घडये जायत. दुसरें म्हणल्यार म्हगे भावानूय कांतार म्हणला आहा, म्हजे बारा आलेमान तेणेंय बी कांतार म्हणला, तेकाय बरो ताळ आहा. तेन्ना आमी न्हेसप म्हणल्यार आमगे तूं जाणाच पयलींचें कशें तें. तेन्ना आमी कितें न्हेसतें व्हडलेंच दिसता आमकां, कित्याक तेन्ना आमकां जाय जाय तसलें मेळना आहलें न्हू आमगे गरीब परिस्थिती लागून. तरीक आमकां तियात्रां म्हणटरी कितेंय जाल्यार कितें आवय बापूय कितेंय करून हाडटालोच, दितालोच. तुका जे आलेमांव कांतार म्हणटालो ताचो उगडास आसतलो, तरी आसतना हांव मातसो मुखार वता आनी तुज्या सांगाताक आनी कोण कोण जे न्हेसताले तांचो उगडास करूंक. सांग आतां गांवच्याच भुरगे, गांवचे भुरगे पियेदाद एक आहलो पार्टी, तेगे बायली आहा. कार्मेलीन म्हण तेगे भयण ती आसताली, तें व्हड आहलो म्हणटा आमच्यान. मुगे भाव एक आहलो आगोस्तीन, आनी फ्रांसीस आहलो, वो केळींतलो एक फ्रांसीक तो आहलो. मिलाग्रिस तो आहलो. अशें करून आनी तुका उगडास आहा जाल्यार तुवें बी उगडास. ना, हांव त्या काळार जेन्ना हे तियात्र जाताले तेन्ना हांवूय खूब ल्हान, म्हाका दिसता हांव 7-8 वर्साचो आसलो. आनीक तेन्ना तुमच्याच आदारान आमी पालकार पावले. तरी आसतना हांव ह्या खिणांत मातसो उगडास करता की आलेमांव आनी तूं सांगातान जे कांतार म्हणटाली ताच्यो तुका उगडास आसल्यार 1-2 वडी म्हणून दाखयल्यार बरें जातलें. हालो जॉनी कसो आसाय, सांग खंय सोरवेताय, व्हडलो जालो आतां खंय खबर घेताय. बरो आसा बेला पूण तूं सांग अशें कित्याक म्हणटाय, तुजो घरकार कुवेट गेला मिस्ता म्हणून केंटाय. कुवेट वचोन चीट बरोवंक ना म्हाका, थंयसर कोण तरी कोलवंत भेटलें ताका. तूं तुज्या घोवाक बेश्टोच दुबो नाका, बेला तूं चिंतून पळय तुजो घोव तसलो न्हय, नशीब तो मेवंक तुका. तुवें केन्ना तरी कांतार कंपोज करपाचो प्रयत्न केला? हय, हांव जायत पोएट्री बी अशें करून बरयतां. जायते फावट बरयले हांवें. आतां इगोर्जेंक बी आमगे केन्ना उजवाडाचेर बी आमगे गायले बारीक बारीक पोएट्री. आहा म्हाका जायतें करपा उमेद तशी. आनी इश्टाचेर बी घालूंक सोदता हांव, बरोवन दवरला थोड्यो. तर तुवें केन्ना तरी धाकट्यो काणयो जावं धाकटे प्ले बरोवपाचो प्रयत्न केला? हय, बरोवपाक प्रयत्न केला, पण ते अर्द कडेच दवरला. बरोव सगल्यो कंप्लीटच करूंक ना. बरोवपाक केन्ना तरी कंप्लीट जातली. हय हय, हांव करतां जाय जाल्यार तशें करून. तुमी म्हाका हें दिताय जाल्यार हांव करतां. म्हणल्यार हांवें बरयलें तें कितें जाल्यार उजवाडां येवपा जाय न्हू, नाजाल्यार बरयलें आनी तशें दवरलें तशें कांय आसना न्हू. तर कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आनीक एक गजाल आमच्या ऑडियन्सा मुखार आमी घालुया. ती म्हटल्यार ह्या गांवांत रावन पासून तूं कितले तियात्र न्हेसलें? म्हाका दिसता उणें 7-8 तरी तियात्र केल्या. त्या भायर मागीर इस्कॉलांनी हांव मागीर सांकवाळे आसतालें थोडो कळयता, थिंगाय बी हांव जायते फावटी कॉन्सर्टां बी पार्ट घेयला. शाळें वयता आसतना शाळेंनी बी हांवें गाणें बिणी अशें करून म्हणलें. अशें करून जायतें हें केलां. पूण तुका ह्या गांवांत, आमच्या नेतुर्लेच्या गांवांत जायतीं नाटकां जातात. तर केन्ना तरी तुका नाटकांत भुमिका करपाचो योग मेवला? हांवें मोनोलॉग केलां नाटकां जायते फावटी. मोनोलॉग पार्टी म्हणलें. आनी मराठी बी कितें म्हणलीं कांतर बी